हासल्यार जिवीत वाडटा आणि हासयल्यार वाडटा जिविताचें म्हत्व. हासत हासत जगत रावल्यार जिवीत सुंदर दिसता. होच ध्येय नदरे मुखार दवरून सगळ्यांनीच 2025 नवी सपनां, नव्यो उमेदी घेवन वर्साक येवकार दिल्लो. पुराय वर्सा बऱ्या तशेंच वायट यादींनी मनांत घर केलें. कोणा खातीर हें वर्स सुखाचें खोशयेचें गेलें तर कोणाच्या माथ्यार दोंगरा येदें दूख दिवन गेलें. ना भरपा सारकी पोकळीक निर्माण करून गेलें. सुरवेक वर्साच्या बऱ्योच वायट घडणुको घडटा तें पळोवन कांय जाणांनी तर ह्या वर्साकूच दोश दिल्लो. मात ह्याच वर्सांत कांय बऱ्योय घडणुको घडल्यो. गोंयांत वर्साच्या सुरवेक तर 6 जानेर ते 27 जानेर मजगतीं राज्यांत पयले फावट हरवळेच्या श्रीदेव रुद्रेश्वर देवाचो रथ पुराय गोंयभर भोंवलो. पुराय गोंयभर भोंवता आसतना गोंयभरच्या लोकांनी भक्तिभावान रथाक येवकार दिलो. भारतीय जनता पक्षाचे गोंयचे अध्यक्ष म्हण दामू नायक हांची 18 जानेराक निवड जाली. ह्यान पयलीं पक्षाचे अध्यक्ष म्हण सदानंद शेट तानावडे ही सुत्रां सांबाळटाले. ह्याच वर्सा गोंयची सुटके झुजारी 101 वर्साची लिबिया लोबो सरदेसाय हिका राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकीं पद्मश्री पुरस्कार भेटयल्लो. हो गोंयकारां खातीर अभिमानाचो खीण थारलो. तांच्या ह्या प्राप्ती खातीर मुखेलमंत्र्यांनी तांचो भोवमान केल्लो. तशेंच ह्या वर्सा आनीक एक इतिहासीक गजालीचेर साक्षीदार जावपाची संद ह्या पिळगेक मेळ्ळी. ह्या वर्सा प्रयागराज महाकुंभ जालो. ह्या खिणाचो भाग जावचो म्हूण खुबश्या लोकांनी प्रयागराजांत आपली हजेरी लायिल्ली. गोंयच्यानय लोक गेल्ले. 144 वर्सांनी हो महाकुंभाचो योग येता. 13 जानेर ते 26 फेब्रुवारी 2025 मजगतीं हो महाकुंभ जालो. 2025 फोंडेचे आदले आमदार लहू मामलेदार हांकां बेळगांवांत मरण आयिल्लें. मरणा पयलीं ऑटो ड्रायव्हरा कडेन तांचो वाद जाल्लो आनी उपरांत कांय खिणांत ते चलून वतना जमनीर कोसळिल्ले. त्या उपरांत ऑटो ड्रायव्हराक अटक जाल्ली. 22 एप्रील 2025 दिसा काळजाक पीळ घालपी घडणूक घडली. पुराय देशभरांतले लोक ह्या घडणुकेंत हालून गेले. पहलगाम अटॅक जालो, जंय 26 जाणांक गोळीबारांत मरण आयिल्लें. ह्या उपरांत देशभर ह्या घडणुकेचो निशेध करपाक आंदोलनां जाल्लीं. गोंयांत ह्या वर्सा 2025 शिरगांवच्या जात्रेक खुबूच वायट घडणूक घडली. ह्या घडणुकेंत 6 भाविकांक मरण आयिल्लें. शिरगांवच्या जात्रेक गर्दी आसताच, मात ह्या फावट कितें चुकलें, चूक कोणाची हाचेर ह्या घडणुके उपरांत आरोप प्रत्यारोप सुरू जाले. मात कितें असलें तरी ह्या फामिलीन ह्या चेंगराचेंगरीत आपल्या घरच्यांचो जीव वगडायलो. पोप फ्रांसीस हांकां 21 एप्रील 2025 दिसा मरण आयिल्लें. त्या उपरांत अमेरिकन कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसीस प्रिवोस्ट हांकां रोमन कॅथोलीक इगर्जेचो नवो पोप म्हूण वेंचून काडलो. 2025 दिसा गोंयचे आदले राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांची बदली जाली. ह्या उपरांत त्या सुवातेर नवे राज्यपाल म्हण पुसापती अशोक गजपती राजू हांच्यांनी 26 जुलयाक गोंयचे नवे राज्यपाल म्हण शपथ घेतली. 18 जून गोंय क्रांती दिसा गोंयच्या राजकारणांत आनीक एक म्हत्वाची घडणूक घडली. ह्या दिसा मंत्री गोविंद गावडे हांकां मंत्रीपदावेल्यान देंवयलो. उपरांत ऑगस्टांत मंत्री रमेश तवडकर आनी दिगंबर कामत हांकां मंत्रीपदां दिल्लीं. जाल्यार गणेश गांवकर हांची सभापती पदार निवड जाल्ली. ह्या वर्सा रासय विजय मरायनांतल्या बोट टँकांत एक्सप्लोजन जाल्लो. तेन्ना कांय जाण जखमी तर कांय जाणांक मरण आयिल्लें. त्या उपरांत हातूंत फुडली कारवाय सुरू जाली आनी संबंदीत अधिकाऱ्यांनी थंय सील मारले. ह्या वर्सा गोंयकारांनी राजकारणांतलो दिग्गज नेतो वगडायलो, जाच्या मरणान विरोधी तशेंच सरकारांतल्या दरेक नेत्यान व्यक्त केलें दूख. गोंयचो राजकारणांतलो पात्रांव म्हण फोंडेचो आमदार आनी राज्याचो आशिल्लो शेतकी मंत्री रवी नायक भायर पडलो. गोंयभरच्यान ताच्या मरणाक निमणें दर्शन घेवपाक लोकांनी भयंकर गर्दी केल्ली. 2025 2 नोव्हेंबराक खेळां मळार भारतांत बायलांच्या क्रिकेट पंगडान इतिहास रचलो. बायलांच्या भारतीय क्रिकेट पंगडान वर्ल्ड कप जिखून इतिहास रचलो. देशभर ह्या पंगडाची तुस्त जाली. कॅप्टन हरमनप्रीत कौराच्या फुडारपणा खाला भारतान हें वर्ल्ड कप जिखलें. गोंयांत ह्या मजगतीं इफ्फी महोत्सव जालो. ह्या वर्साचो इफ्फीचो महोत्सव वेगळ्या पद्दतीन जालो. पारंपारीक फिल्म तशेंच कार्निवाल रोमट मेळ परेडीन इफ्फीच्या उद्घाटन सुवाळ्यांत भर घाली. ह्या वर्सांत गोंयांत घडिल्ली सगळ्यांत वायट घडणूक म्हळ्यार हडफड्या जाल्लो अग्नितांडव, जंय बच बाय रोमियो लेन क्लबांत 25 जाणांक मरण आयिल्लें. अजुनूय ह्या संदर्भांत केस चलता. घडणुके उपरांत आरोप प्रत्यारोपाचें सत्र चालूच आसा. मरण आयिल्ल्यांची फामील न्याय मागता. तशेंच 18 डिसेंबराक गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांच्यांनी राजभवनाचें नांव बदलून लोकभवन नांव करपाचें जाहीर केलें.
तशेंच 2025 वर्सा 28 नोव्हेंबराक भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गोंयांत पर्तगाळी मठांत आयिल्ले. मठाक 550 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान कार्यावळीत पंतप्रधानान भाग घेतिल्लो आनी भारतांतल्या सगळ्यांत उंचायेच्या 77 फूट उंचायेच्या रामाच्या पुतळ्याचें मोदीच्या हस्तुकीं अनावरण जालें. ह्या वर्सा सगळ्यांत चड रंगले म्हणटा त्यो झेडपीच्यो वेंचणुको, ज्यो 50 सिटां खातीर 20 डिसेंबराक गोंयांत जाल्यो आनी 22 डिसेंबराक ताचो निकाल लागिल्लो. ह्या फावट झेडपी वेंचणुको पक्ष पावण्यार जाल्ल्यो. भाजपाची 29, काँग्रेसीची 10, मोगो 3, आरजी 2, गोवा फॉरवर्ड 1, आम आदमी पक्ष 1 आनी अपक्ष 4 निवडून आयिल्ले. सगळ्यांत वर्साची निमणी आनी म्हत्वाची घडणूक म्हळ्यार मुखेलमंत्र्यान राज्यांत 3ऱ्या जिल्ल्याची घोशणा केली. ह्या जिल्ल्याचें नांव कुशावती म्हूण जाहीर करून हाचे हेडक्वॉर्टर्स केप्यां आसतले अशें जाहीर केलें. ह्या वर्सा राज्यांत अपघातांचें सत्र चालूच उरिल्लें. मात अशा अपघातांचेर कांय प्रमाणांत आळाबंद हाडपाक आमी आमच्या वटेंतल्यान कांय प्रमाणांत हातभार लावुया. गाडयेच्या वेगाचेर नियंत्रण दवरुया, हेल्मेट घालुया, येरादारीच्या नेमांचें पालन करुया. ह्यो आशिल्ल्यो 2025च्यो कांय म्हत्वाच्यो घडणुको. वर्स येतलें वतलें, मात बऱ्या विचारान येवपी वर्स बरें कशें वचचें हो हावेस घेवन 2026 येवकार दिवया. देव बरें करूं.